फोर्सीस सगळे जाय ते फायराची परत पुलीस स्टाफ बंदोबस्त आहे हे सगळे ऑलरेडी सांगला म्हाका दिसता अजून ते आतां मेरेन मेळ्ळा आसतले सगळे तो सावंडाचे बीन सगळी परमिशन मेळ्ळ्या आनी आमी ते आर्टिस्टाक रिक्वेस्ट केले की फाल्यां तो इव्हेंट जावनी म्हणून तो सेटअप आसा तशेंच आहा पूण फाल्यां तो इव्हेंट आमचो 7 सुमार जातलो पयलो कित्याक दिवना तांकां पयलो तेंच्यांनी त्या भुरग्यांनी आयज सकाळी बायट दिल्या तेंच्यांनी सांगला की तांकां प्रोसिजर खबर नासलो आनी बाय चान्स तेंच्यांनी म्हणजे एप्लायूच करूंक नासलें खंयसर एका डिपार्टमेंटान एप्लाय केलें आनी त्याच दिसा जेन्ना इव्हेंट जालो दनपारां उजो पेटलो फूल आख्खे सायडीक आनी ताका लागून ते परमिशन ना म्हणून तो कॅन्सल केलो पूण आयज तो फाल्यां हें जातलें आयज म्हाका मेळ्ळें सकाळी सो सगळे परमिशन ताणें लायन अप केले फाल्यां सांजचो 7 सुमार इव्हेंट जातलो तुवें हॉस्पिटलाचो एक प्रोटेस्ट चालू आसा तो तेचेर पळय पेडणेकार म्हणून कितले सोंसतले हे इम्पॉर्टंट आहा प्रत्येक टायमार पेडण्या तुवें हॉस्पिटलाक लागून आमी विचारीत आसता परत परत हांव स्वता एसेंब्लीन विचारता पूण आमकां खंय तरी फुडें 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 दुखलत आहा ते आनी ताका लागून आमचे स्थानीक जे आहात काही जे एक्टिवली ते हॉस्पिटला विशयी ते फाटल्यान लागलेले आहा सो तांकांय ते दिसता की बाबा हे कितले फावटी म्हणजे हांव एज अ आमदारूय तांकां सांगत आहा पर आमकां एसेंब्लीनूय आमकां एश्युरन्सां मेळटात पूण फुडें कांय जायना सो ताका लागून ते फ्रस्ट्रेट जाले बाबा जातले केन्ना सो 2-3 विशय आहात ते विशय ऑलरेडी हांव फाल्यां चड करून फाल्यां एसेंब्लीन मांडटलो ते सो तेंचे एक्सपेक्टेशन आहा की हांवें ते एसेंब्लीन एफर्ट मांडपाचे आनी जो प्रोसिजर तेंच्यांनी निवेदन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिला आनी चीफ मिनिस्टरानूय सांगला की ते जो प्रोसिजर ते करतले तांकां आयज नाल्यार फाल्यां तांकां तो कॉपी हाडून दितले पूण इम्पॉर्टंट आहा की ते हॉस्पिटल जे आमच्या आख्ख्या पेडणे तालुक्याक जे जाय ते कंप्लिटली स्टार्ट जाल्ले जाय आनी ते जीएमसी लिंक जाय ह्यो विशय मेन आहा जीएमसी लिंक केले जाल्यारूच ते आमकां फिजिबल आसतले म्हणजे आमच्या आख्ख्या पेडणे तालुक्याक तो फायदेशीर प्रोजेक्ट करतलो पूण आतां 12 वर्सां जाली सुरवात जावन आजून पर्यंत ना पूण म्हाज्या टेन्युराक जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्नाच्यान हांवें ते जे अर्दे कडेन इनकम्प्लीट आसले ते आयज कंप्लीट केल्ले आहा 2 टेंडर्स फ्लोट केला एक इक्विपमेंटाचे फ्लोट केला आनी दुसरे पयरूच फ्लोट केला म्हणजे 2 टेंडर्स ऑलरेडी फ्लोट केला सो आतां एक होप कशी की ते एटलिस्ट खंय तरी सुरवात जातले म्हणून पूण आमच्या थंयसर स्थानिकांक जे आयज हंगर स्ट्रायकाक बसले तांकां फक्त जाय की एश्युरन्सा तोंडी नाका इन रायटींग कितें जाय सो इन रायटींग हांवें रिक्वेस्ट केला आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की बेगिनात बेगीन तांकां इन रायटींग दिवन आनी तेंचो हंगर स्ट्रायक जो आहा तो स्टॉप करचो म्हणून तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्युअर केला आयज नाल्यार फाल्यां तांकां प्रोसिजर कितें जाला फॉलोअप कितें जाला आनी ऑफिशियली तांकां ते एक कॉपी दितले जायना जाल्यार आमकां सगळे तेच खंयचे प्रत्येक गोश्ट खंयची मांद्रे मतदारसंघात जायना आमी डिमांड करतात ते जायना जाल्यार आमकां मागीर करचेच पडटा कितें तुवें हॉस्पिटल मांद्रेन येता पूण पेडणे तालुक्याक लागता पळय हांव पर्सनली म्हणजे ते एंटायर हे घेवन बसोंक ना म्हणजे इन डिटेल पूण इतलेंच सांगता की जर खंयची गोष्ट इल्लिगल आहा ती इल्लिगल पूण सीआरझेड आपलें काम करप तेंचे हियरींग चालू आहा सो हियरींग तेंचे फायनल कन्क्लुजन येयना तोपर्यंत आमी कांय कमेंट करूं शकना जर खंयचे गोश्ट ती एकूच रेस्टॉरंट खंयचे रेस्टॉरंट्स आहात किंवा खंयचे प्रोजेक्ट जे आहा जे सीआरझेड वायलेशन करतात कित्याक आयज तुमी पळयतात कोस्टल बेल्टाक सगळे बारीक बारीक हार्ट्स आनी बारीक बारीक बांदीत आहात आनी कंजेशन जाल्ल्या म्हणजे सेवरेजीचो प्रॉब्लम गार्बेजीचो प्रॉब्लम परत रस्त्यांचो प्रॉब्लम हे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाय जाल्यारूच आमकां बऱ्या क्वॉलिटीचे ट्युरिस्ट येतले सो कसलोय प्रोजेक्ट येता परत एकदां सांगता कसलोय प्रोजेक्ट जर कोस्टल बेल्टाक येता तो लिगली आसूंक जाय दुसरो म्हटल्यार क्वॉलिटी ट्युरिस्ट थंय येवंक जाय जाल्यारूच गोंया म्हणटात ते बरे ट्युरिस्ट येतले आनी आमकां आमचो इकॉनॉमी ग्रो जाता डिमोलिशन ऑर्डर दिला पंचायत डिमोलिशन ऑर्डर पळय डेमोल्युशन सीआरझेडान दिला हे हांव जाणा पंचायतीन दिला जाल्यार पंचायतीक विचारा कित्याक पंचायत आपली अथॉरिटी आपले पावर्स यूज करता पूण सीआरझेडान खूब पयलीं डेमोल्युशन त्या सर्वे नंबराक दिला सो आतां खंयचे सर्वे नंबर आनी कोणाक कितें प्रोजेक्ट आहा तर सीआरझेडाची हियरींग जावन तेंचे आउट जातकच मागीर तुमी म्हाका प्रश्न विचारा मागीर हांव ते सगळे डिटेल्स घेता पळय खंयच्या कोस्टल बेल्टार इलिगलिटीज ना गोंयानूच न्हू खंयच्या ना गोंयान आख्खे संवसारभर खंय ना खंय बारीक ना मोठे इलिगल आसतातूच पूण ते आमी खंय तरी कंट्रोल करपाक जाय जाल्यारूच हांवें सांगलां ते क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येतले जाल्यार आमकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तेच सांगता न्हू बर्ज फायर आमच्या थंय बर्ज फायर जावपाचो आहा एक तसोच आहा प्रोजेक्ट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हांवें आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगला
एक तशेंच आहा ते रोखडेच हांगा जाला पळय तशेंच थंय जावपाचें आहा खंयचे सो ते ते बेगिनात बेगीन बंद कर फायंड आउट करा मग तूं रस्त्यार येतलो बंद करना खंयचे खंयचे रे बस तसलो आनी कितें प्रकल्प आमी हांव रस्ते एक्शन घेवंक जाय न्हू रे तें म्हणून एक्शन घेयना ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांग तुम्ही असेंब्लीन उलयल्या बीन कारण बर्च जो आसा तो संकल्प आमोणकरान एकदा काडलेलो असेंब्लीन दिसलो सो तुमचे थंय आसा तुमी म्हणटा जाल्यार तो तुमी असेंब्लीन काडला तेन्ना पळय असेंब्लीन काडपाक पयलीं हांव वर्बली तुका म्हणजे अशें डायरेक्टली एलिगेशन करप हें इजी आसता विथ एविडन्स हांव सदांच विथ एविडन्स पळयता जो सगळे एविडन्स काडप चालू आहा जेन्ना एविडन्स हातीन मेळटले तेन्ना हांव उलयतलो पयलीं उलोवप रॉंग जातलो सध्या एव्हिडन्स काय म्हणतो पळय जे गोश्टी आहा थोडे इम्पॉर्टंट गोश्टी आहा ते म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळी गेला सगळे एविडन्स मेळ्ळ्या उपरांत मागीर उलयता पूण ओनर कोण आसा जो गोंयचो मागीर काडटा भायलो काय मागीर काडटा मरे आतां काय खबर ना तुका रायट टायमार करता आतां नाका पूण इन्सिडंट जायसर रावतले काय इन्सिडंट जायसर काय रावचें ना सध्या ते बंद आहा बना 9A आणि 17 चार्जीस केल्या 60 लाख स्क्वेअर मीटर म्हणल्यार तेजेर तुजें मत कितें पळय आनी तूं हे अमेंडमेंट हाडटना तूं 33 आमदारां मदीं तुवें समर्थन केल्लें तेजेर आतां तूं हांव मान्य करता 39A आसतना हांवूय थंय आसलो पूण आमकां तेन्ना कळयलेलें कितें 39A हाडटात ते बारीक बारीक प्लॉटां खातीर म्हणून 300-500 स्क्वेअर मीटर म्हाका जर स्वता खबर आसलें आख्खे दोंगरूच जातले म्हणून जाल्यार हांव थंय रावचोच नासलें फर्स्ट थिंग तुजो फर्स्ट पार्ट क्लियर दुसरो तुमकां सगळे जे गोश्टी 39A आनी कितें आहात म्हाजो प्रश्न आहा बुधवारा त्या टायमाचेर म्हजो प्रश्न जाल्या उपरांत तुमी म्हाका आन्सर म्हणजे मागीर विचारा हांव इन डिटेल सगळें सांगता पयलींच मागीर तो अर्थ उरचो ना हावजाचो हावजान हांव उलयता पयलीं म्हाजो बुधवारा सेकंड क्वेश्चन आहा सेकंड एलेक्यू आहा आनी तेचेरूच आहा मागीर तेन्ना उलयता वॉटर स्कॅर्सिटीचो प्रॉब्लम सध्या वाडिल्लो आसा मांद्र्यान कारण पयलीं आशिल्लो आतां मेगा प्रोजेक्ट आयिल्ल्या कारणान खुबशे वाडिल्ले आसा लोकूय उदकाची शॉर्टेज ही जेन्ना आमदार जालो तेन्ना 1.5 वरां हांवें त्रास सोंसलेत ते कित्याक प्रत्येक टायमार लोकांचे कॉल येताले 8-8 दीस एका जाग्याचेर उदीक मेळनासले आतां तुका सांगता तेच्या उपरांत आतां गेले 1 वर्स जाले 15 MLD प्लांट आमी चांदेलाक बेगिनाच स्टार्ट करून घेतलो 15 पयलीं आहलो 15 आनी गेलो 30 MLD केलो मीन वायल आमी 30 MLD तुवें ऑलमोस्ट 75% प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो म्हणजे मांद्रे मतदारसंघा खातीर 30 MLD प्लांट आमकां रिक्वायरमेंट 14.5 MLD ची सो आमी डबल केला म्हणजे 30 MLD प्लांट आमचो ऑलमोस्ट रेडी जायतलो बाय नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स तो प्रोजेक्ट स्टार्ट जातलो तेन्ना आमकां कंटिन्युअसली 24 वरां म्हणना 12 वरां मांद्रे मतदारसंघात प्रत्येक गांवागांनी उदीक मेळटलें वेरेज परत 11 टँक्स प्रत्येक गांवागांवांनी आमी ऑलरेडी कंप्लिशनाक पावल्या टँक्स तूं आतां म्हणटा ती शॉर्टेज म्हणटा ती आतां थोड्याशा कोस्टल बेल्ट एक्स्ट्रीम एंडाक थोडेसो थंय विशय आहा थोडे 1-2 भागांचेर ते सुद्दां 2-2 दीस येयना ताका पयऱ्यान सोडप चालू आसा सो पयऱ्यान एकदां आमी अल्टरनेट डेज आमी एडजस्ट करून तो 30 MLD प्लांट जाय मेरेन आमकां एडजस्ट करचे पडटले पूण जे पयलीं आहले ते आतां त्रास ना 8 दीस मेळान आहले ते आतां ना आतां एक दीस पयऱ्यान आमी एडजस्ट करता सांगले मरे केन्ना सुरवात जाता लोक ते एज्युकेशन करतात आनी कित्या खातीर करतात एज्युकेशन करतात कित्याक आमकां आयज फाल्यां म्हणून एज्युकेशन करतात ते आमचेच भाव आनी खरेंच तांकां कन्सर्न आहा हॉस्पिटलाची म्हणून ते एज्युकेशन करतात आतां फाल्यां किंवा परवां चड करून फाल्यां आसतलो म्हाजो ते एसेंब्लीन आतां फाल्यां मांडटलो हांव सो ते टायमाचेर तांकां कितें म्हणजे आमचे स्थानिकांचे कितें इश्यूज आहा ते सांगतलो फक्त इतलेंच सांगता की GMC लिंक हॉस्पिटल जावपाक जाय आनी फूल फ्लॅश स्टार्ट जावपाक जीएमसी सध्या जीएमसी एक सेपरेट बॉडी जाता डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्वीस तांचे सेपरेट आसता जीएमसी अंडर फक्त म्हाका दिसता मंडूर जे हेल्थ सेंटर आसा तें सद्याक आसा एकूच मंडूर आहा हय. पळय सेम आमी तेच मागता मंडूर आसा पळय तशें आमी GMC लिंक तुवें हॉस्पिटल हें करूंक सोदता म्हणजे तेच लेवलीचेर कित्याक थंयच्यान जेन्ना डॉक्टर्स येतले आनी टेक्निशियन येतले तेन्ना ते लिंक जातले म्हणजे सर्जन टॉप सर्जन्स आहा ते थंय येवपाक जाय तेका लिंक म्हणटात सो ते जावपाक जाय तेच धर्तेचेर आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी तशेंच म्हणून सुरवात केल्लेली पळय परत एक तुमकां क्लॅरिफाय करता आनी करेक्शन करता तेन्ना म्हटलेले ऑन पेपर काय ना हांव स्वता हेल्थ मिनिस्टर मिटींग जेन्ना 1 वर्स पयलीं जाल्ली तेन्ना फायल म्हाका दाखयली हांगा खंय आहा लिंक काय म्हणून पूण नो डावट तेन्ना म्हटलेले पूण आमकां आतां जाय आमच्या स्थानिकांक सगळ्यांक जाय लिंक पूण तूं तुजें करेक्शन करता ऑन डॉक्युमेंट लिंक ना ते आनी आतां पूण आमकां जाय आमी घालूंक लायला ते ऑन डॉक्युमेंट लिंक करा म्हणून तो क्लॅरिफाय केलें ओके थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर